मोगाचनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता. हे आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्लीं आसात. प्रकाश आनी प्रिया पत्राओ, प्रिया इलेक्ट्रॉनिक BC रोड, जोसेफिन ट्रीज डिसोजा आनी कुटाम पालदने, तशेंच एप्रोजिन वास निर्मार्गा हांच्या तेसावा पासत आयच्या मिसा वेळार आमी मागोवंक उगडास दवरचो. सांगता जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार धांवडावन आमचो जिणेंतकार कृपेन केल्याय सत्कार. पवित्र स्नानान तुझे भुरगीं जाल्या, पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरल्या, पवित्र सभेचे सांगते जाल्या, पवित्र जावच्या तुझे लागीं सरल्या. सांगता जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार धांवडावन आमचो जिणें आमकां कृपेन केल्याय सत्कार. ह्या मिसाची तेसावा हे परी आसात. आपल्या 17व्या जल्मा दिसा अर्गां दिवन मीस पेटयता एरन पत्रावो. सांत आन्नाक अर्गां दिवन मीस दितात आलिस रोड्रिगस. एथन गोंजाल्विसाच्या 15व्या जल्मा दिसा रॉल्फ आनी शेरल गोंजाल्विस. तशेंच प्रज्ञा डिसिल्वा, प्रीती अंद्रादे आनी गॉडविन राजीव, एन्नी डिसोजाच्या आनी कुटुंबाच्या सन्याच्या बऱ्या भलायके खातीर जुलियाना डिसोजा कुशाल नगर. अर्गां मीस दितात फिलेमॉन आनी फिल्बर्टा. रोजी डिसोजा हिच्या मरणाचो 6वो वार्षिकोत्सव मीस दिला झीटा डिसोजा आनी कुटुंबाची. आनी ग्रेसी डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दिला एडविन आनी कुटुंबाची. ह्या तेसावां बराबर आमच्या खासगी तेसावां खातीर आमी मागून हे मिसाचें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. क्रिस्त देव कशा भावांनो आनी भयणीनो, सोनवाराचो दीस हो देवान आमकां फावो केला आनी ताची आवय आमची आवय जावन ताणें आमकां दिल्या. त्या देखून तिका मान करून हो सोनवाराचो दीस आमी आराम करता आनी तिच्या मानाचे मीस पेटयता. आमी ह्या कश्टाच्या परिस्थितींत आसल्या वेळार आमची आवय आमचे पासून विनंती करता, मात्र न्हय आमकां तिच्या मोगांत आनी वेंगेंत घेता म्हणलें आमी मतीन दवरया आनी तिका आनी देवाक अर्गां दिवया. आनी मिसाच्या पवित्रतेन फावो बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपुरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवार मळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्वपुरविदा देव आमची एकाकोत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia
सोमिया काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर प्रार्थुया सर पदवेदार देवा भोव बगे वदा मुखार मरेची शकाय आमकां फोव केल्या देखून आमी संतोषता हे मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी सरकार ससनाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्या पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचा सर्वेस्पोर अशें सांगता त्या दिसा हांव दाविदाची पडलेली जोपणी नव्यान उबारतलो तिच्यो वेऱ्यो सारक्यो करतलो आनी तिचे अवशेश हांव नव्यान उबे करतलो आनी जशी ती आदी आसली तशी ती नव्यान बांदतलो हे परी एदोमाच्या उरलेल्या लोकांक आनी ज्या राष्ट्रांचेर म्हजें नांव उलो मारलां त्या सगळ्या राष्ट्रांक इस्रायल परजा आपल्या तांब्यांत हाडटली उलयता तो सर्वेस्पोर आनी तो हें करतलो येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर आनी त्या दिसांनी लुंप्याच्या पाटापाट नांगरपी येतलो आनी दाकोमळ्याच्या पाटापाट रोंवपी येतलो पर्वतां तावनो दाकासरो ववतल्यो आनी दोंगराचेर ते वळटल्यो इस्रायल म्हजे परजेक हांव परतून तिच्या देशांत हाडटलो पाड पडलेली शहरां ती परतून बांदतली आनी तातूंत वस्ती करतली दाकामळ लायतली आनी दाकासोरो पियेतली बागो लायतली आनी तांची फळां खातली हांव तांकां तांच्याच देशांत व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिलां त्या देशांतली कोणूच तांकां हुमटून काडचो ना उलयता तो सर्वेस्पोर तुजो देव देवाचें उतार हें देवाचे ओडुकार श्लोक सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतार सांगता सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचे उतर सांगता सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो तो समाधानाचें उतर सांगता वय आपल्या परजेक आपल्या भक्तांक आनी सगळ्या काळजान ताचेशी परतेल्ल्यांक शांती पाटयता सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचे उतर सांगता मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात आनी शांती एकामेका आरोवन धरतात विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें नितीवंतपण सर्गार तावन नदर घालतलें सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पाटयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचे उतर सांगता Alleluia, 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 Christam Jai Jai. Alleluia, 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 Christam Jai Jai. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतले
Alleluia, Christus जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तो वळजुवांचे शीस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी आनी फारिसेव सबार पावटी उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, खरेंत आपणा सांगता आसता पर्यान काजदाराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसचेत की? खरेंत तांचे ताम खाट वचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. कोणूय मनीस पोरण्या वस्तुराक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो कोपो पोरण्या वस्त्राचीं सुतां वोडून काडटा आनी ताचो फाळो आनिकी व्हड जाता. तशेंच नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिनात, तशें भरल्यार चिलां फुटतात. अशें वायन गळोन वेता आनी चिलांय वेबाड जातात. नवो वायन नव्या चिलांनी भरलो जाल्यार दोनी शाबीत उरतात. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. भावांनो आनी भयणीनो, आमी काजदाराक गेल्ल्या वेळार त्या काजदाराच्या संभ्रमांत संपूर्ण वांटली जाता. होकले न्हवरेच्या आनी त्या संभ्रमाच्या कारबाराच्या संतोशांत वांटली जाता आनी निमाणे त्या संभ्रमाचो शिकार जावनच्या जेवणांत दादोशी वांटली जाता. कोणी काजराक गेल्लो उपास करिना. आजकाल सगळ्यांनी केटरिंग जेवण आनी थोड्यांक केटरिंगाचें जेवण जेवल्यार जायना, त्या देखून घरा वचून जेवतात, जावंक पुरो. पूण ती गजाल दुसरी. पूण काजराक गेल्लीं उपास करूंक वचनात संभ्रमान वांटली जावंक संतोश पावोवंक वेतात. तुजे शीस कित्याक उपास करिनात म्हणल्यार सवालाक जेजू अपुर्ब्याची जाप दिता. खरेंच आसता म्हणसर वोवळ्यांनी उपास करचो वे? खरेंच नातल्या वेळार वोवळ्यांनी उपास करचो. म्हणजे जेजू आपणाकच खरेंताक सरी करता. जेजू ताच्या सांगता आसतना ताच्या शीस म्हणल्यार त्या वोवळ्यांक उपास ना. जेजूच्या सांगातपण संतोश, समाधान आनी संभ्रमाक कारण. त्या देखून ताच्या शिसांनी ताच्या सांगता आसतना उपास करचो न्हय म्हूण जेजू सांगता. आनी तें चिंता पळय एका रितीन पयल्या वाचपांत ती आमी घेता. आमोस प्रवाद सांगता ती परत दाका मळो लायतलीं, थंयसर पीक जातलें. एका तराचो संभ्रम संतोशाक कारण जावचें तसलें एक पिंतूर आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आसा. म्हणजे देवाचें हाजरपण, देवाचो सांगातपण, जेजूचें सांगातपण आमकां संतोशाक आनी संभ्रमाक कारण. जेजू म्हजे थंय आसा आनी हांव जेजू थंय आसा तर हांवें संतोश पावोवंक आसा, हांवें दादोशी जावंक आसा. परत सुवातेंत फुडें जेजू म्हणटा, पोरण्या वस्तुराक तें पिंजल्या वेळार नव्या वस्तुराचो कोपो मारिनात, वा नवो वायन पोरण्या चिलांनी भरिनात. भरलीं तर वायन वेबाड जाता, चिलांय वेबाड जातात. आनी नवो कोपो पोरण्या वस्तुराक मारल्या वेळार पोरण्या वस्तू आनीकी चड पिंता. हाचो अर्थ कितें? कित्याक ह्यो दोन संगतीचो उल्लेख जेजू तांणी उपास करूं ना म्हणल्या त्या अपवादाक उल्लेख करता. जेजू आनी जेजूची शिकवणूक नव्या वस्तूर आसले बरी. आदले आनी फारिसांवाच्या चिंतपा प्रमाणे न्हय. जेजू खरेंत आनी ताची शिकवणूक नव्या वस्तूर
नवो वायन देखून जेजूच्या पाटलावदार जाल्ल्या ताच्या शिसांनी इल्लें जुवां बाप्तिस्तान पयलें शिकयल्लें वा ताच्या पयलें तावन मोइजेच्या काळा तावन देंवन आयिल्लें तें पाळचें आनी इल्लेशें जेजून सांगलें पाळचें हें सारकें न्हय, हें सोमां वचना. पोरन्या चिलांनी नवो वायन घालूंक जायना. जर जेजूक त्या नव्या वायनाक हांवें स्विकार केला तर सगळें नवें जाय. इल्लें आदलें आनी ताका इल्लेशें नवें बरसूंचें न्हय. पोरण्या वस्त्राक नव्या वस्त्राचो खोपो मारल्यार पोरण्या वस्त्र आनीकय पिंता. म्हणजे हाचो अर्थ जेजूक जर तूं स्विकार करताय, जेजू जर तूं तुज्या जिवितान घेताय, तर आदलें साडूंक आसा, नवेंच पाळूंक आसा, नवें आदारूंक आसा, जावन आसा अर्थ आयच्या ह्या सुवातेचो. तर विचारया आमी आमकांच, जेजूक आमच्या जिवितान आमी संपूर्णपणे स्विकार केला गी? वा आमच्या आदलेंचंय तशेंच आसा, पूण हांव क्रिस्तांव आनी थोडे क्रिस्तांव जावन थोडे संगती पाळटा. त्या दाळा पोरण्या वस्त्राक नवो कोपो मारले बरी आनी पोरण्या चिलांनी नवो वायन भरले बरी. विभाड जाताले. देखून जेजूची सत्राय, म्हाका तुज्या जिवितान घे. हांव तुजे संगी आसतना आनी तूं म्हजे संगी आसतना तुवें भिवूंची गरज ना. तुवें संतोशान आसयत, समाधानान आसयत, पूण शर्त एकच, म्हाका तुज्या जिवितान स्विकार कर. मुरये मायेन आमकां सांगलां, तो कितें सांगता तें तुमी करा. आनी तो आज कितें सांगता? जेजू सांगता, म्हाका तुज्या जिवितान स्विकार कर आनी सगळें तुजें जिवीत नवें जातालें. आनी हांव तुजें सांगता, तूं म्हजें सांगता आसतना तुका कांयच उणें जावचें ना. ही कृपा हाच्या मिसा वेळार आमी मागोवन घेवया. आणि वाईन बापा तो स्वीकार कर, मांसा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पळय जीवन आमचें तुका भेटयता, जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकून उर्बेस आमकां कर, तुजी खोशी पाळून कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेन जीव उदार आमकां कर, पोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. मोन्यो आनी वायन बापा तो स्विकार कर, मांसा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पळय जीवन आमचें तुका भेटयता, जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वृदा देव बापाक मानतर आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कनवळ्या बापा, भाग्यवान अंकार मरे देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजे दयाळ दीस घाल आनी आमचे सर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवाशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अंकार मरेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वचण्याचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखाणटा. शेकांत पृथ्वीचेर कितले वर्ती तुजें विजमेता. सर्व काळे मनशांतय कितले अप्रेमे तुजी दयाळाय. तुजे लानवीक चाकरणीचेर काकुलतेन तुवें नदर घाली आनी असो सोडून धा मनशा कोणाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तेचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताच्या उद्देशेन देव सुदारबार
संतोशान तुका वाखाणता सरकार तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान पुंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नावी येता ताका जय पुंसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस म्हणून सोसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती भितर उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे खास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बाप्पा पिटर पावलांच्या गोवडे बाप्पा आनी सगळे ह्या सारके वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पद चडत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अंकवार मुरये भगवंती देवाची मागीर सांगाती भाग्यवंत जुझय तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत पोर्चुगलाची सा एलिझाबेथ आविलाची सान तेरेस कोर्साचो सान जुआंव जेजूचे ल्हानपूर सान तेरेस आनी सर्व काळी तुका मावनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन देवाचें हजरपण आमच्या संतोशाक कारण त्या देवाक मोगान बाप म्हण उलोकन सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सगळा जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोबशान अतले जाल्यार आमकां तुज्या उदका कुलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय कित्या रसवडकी पदव्याने महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणे तुमकां शांती दवरता बोंची शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताना राज उचलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सरांकाल तुमचे सवे आसो तुमच्या सोवे असो एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी अंकुआंबरेचे उद्देशीन जल्मून आयिल्लो जेजू क्रिस्त आमच्या संतोषाक कारण ताच्या सांगातपण आमकां आनंद दिता देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळेच्या जिवनाक आपोवणे मेळ्ळी आमी कितले सुभागी सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका हवना पण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली औत्मीक कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन तुझो नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अलगान दिता आवडल्या जीवन मोजे भेटयता ओंड्या रुपार काळजांत आयलोय पातका काळो ना पयस केलोय मुंग्या रुपार काळजांत आयलोय पातका काळो ना पयस केलोय सर्गी प्रकाश आसमान केलोय सर्गाची सोम्या म्हाका केलोय तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अलगान दिता हांव दर्या जीवन मोजे भेटयता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवतांका मरे देवाच्या मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय ह्या पोशणाचे घटयेर आमचे माये परी तुजी कुशी पाळून सर्गा तुजी ससनाची सडवण बगूंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सोवे आसो सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता
देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन मोगाच्यानो जुलय म्हयनो आमी सुरू केला. आमकां कार्मेलितांक आनी बेंतिणेच्या देवासांव आसलेल्या सक्कड कॅथोलीक क्रिस्तांव मावणांक आमकां हो मोगाचो म्हयनो, कित्याक ह्या म्हयन्याच्या 16वेर आमी कार्मेल सायबिणीचें फेस्त दबाज्यान संभ्रमतांव. जायत्या आमच्या घरांनी सगळ्या जुलय म्हयन्यांत थोडे कडेन सगळ्यांक वर्स, पूण सगळ्या घरांनी सगळ्या जुलय म्हयन्यांत कार्मेल सायबिणीचे लदीन अंकवारी भितर सौभाग्यानी ही म्हणची रिवाज आसली. आतां इल्ली उणी जाल्यार जावंक पुरो. हांव चिंता म्हाका एक कार्मेलीत ह्या जागो जावंक हें दाण्या पावूं जालें. भोवशा म्हजी माई आनी ताच्या पयल्या घरचीं वडिलां सगळ्या जुलय म्हयन्यांत सकाळींच्या मागणेच्या वेळार ह्या कार्मेल सायबिणीचें लदेन म्हणटालीं. आमच्या माय थंय आमच्या देवासांव आमचो बाबात आज आमी परत जिवाळ करया आनी ह्या म्हयन्यांत कार्मेल सायबिणीचे ससाय प्रत्येक जावन आमी मागया. बेंतीन आमकां राखता. मुरयेन आमकां दिल्लें एक नेसाण आनी एक आमकां राखण म्हणयेत प्रोटेक्शन, भद्रती. आतां ह्या संवसारांत ह्या मारेकार पिडेक वखात मुरयेचें रक्षण जावन आमी घेवया. ह्या पिडेंत मनशाकडाक सगळ्या संवसाराक बाचावी तिच्या मोगाळ नेसना थावन बेंतिणेच्या देवासांव थावन लाबोंद म्हूण आज प्रत्येक जावन हें नोवेन करतना आमी मागया. जुलय म्हयन्याचें पयलें कार्मेल सायबिणीचें नोवेन हें भक्तीपणान करया. हे भगवते देवाचे मये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणताव. आपणाक सच्चरण दसे म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सारून कळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शरोतेर म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादेक दाखवले. सर्गेच्या वैभवा देवेक माये, कोण ना तुजे परे बोळे माये. खतरतले अंकवारी कार्मेलिताच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण भरातले. आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेन आनी थेर भरोशान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्या सर्व गरजो तुजे वरिफार जेजू मुखार दवरताव. सगळ्या आमच्या संवसाराच्यो गरजो, पवित्र सभेच्यो गरजो, आमच्या कुटुंबांच्यो गरजो, आमच्यो वैयक्तीक गरजो आतां मुरये मुखार आमी दवरया. आमचे मोगाळ आवय ती आमकां सांबाळटा, ती आमकां तिच्या मोगांत आनी वेगेन घेता, ती आमचे खातीर विनंती करता. ती सांगता म्हणया, उगडास कर ये बोवदयाळी अंकार मुरये. तुज्या आसऱ्याक धांवुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपणी कुमोग म्हणनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणांच आयकोंक ना. हे पातयेन दैरखाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ये अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुलतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नामान पेंब्रले सुम तुजे सांगता स्त्रे भितर सदैव आनी सदैव फॉल कुशीचे जिजू. भगिनी मरिये देवाचे माये, मोपयां खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मरणाच्या कडेर. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा बसोत विनंती कर. नामान पेंब्रले सुम तुजे सांगता स्त्रे भितर सदैव आनी सदैव फॉल कुशीचे जिजू. भगिनी मरिये देवाचे माये, मोपयां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेर. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा बसोत विनंती कर. नामान पेंब्रले सुम तुजे सांगता स्त्रे भितर सदैव आनी सदैव फॉल कुशीचे जिजू. भगिनी मरिये देवाचे माये, मोपयां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेर. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणये, आमा बसोत विनंती कर. मुरयेन आमकां राखलां देखून, आमकां सांबाळ्ळां देखून, आमकां पिडे शेडेंतले बचाव केला म्हणून देवाक तिच्या मुखांत देवाक अर्गां दिवया आनी तिकाय अर्गां दिवन म्हणया. ये भगवंत मुरये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर उपकारांक अर्गां दिताव.
व्हडा पातयेने तुजे बेंतेन गेल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका देन वाजताव. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजी हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. तुमकां सर्वांक संतोश भरीत दीस हांव मागतां. कर्मेलीच्या फुला स्वादीक दाखवाले भक्तांच्या वैभवा निष्कळ माये. दुर्बळाचो आसो तो काल्पणाचे वडपण ध्यानाची दर्शकी मेस्तिकांची मेस्तेन कोणा माय तुझे सरी. कर आमकां जेजू बळी कोणा माय तुजे सरी. कर आमकां जेजू बळी. बाळका जेजूक तुवें मागोवंक शिकयलें शिसाक मागण्या सांगा गेलोय. बाळका जेजूक तुवें मागोवंक शिकयलें शिसाक मागण्या सांगा गेलोय. कश्टां संकश्टांनी मोसा पासांनी जायना जावं निद्रांनी माग तूं माये. कर्मेलीच्या फुला स्वादीक दाखवाले भक्तांच्या वैभवा निष्कळ माये. दुर्बळाचो आसो तो काल्पणाचे वडपण ध्यानाची दर्शके मिस्तिकांची मेस्तेन कोणा माय तुजे सरी. कर आमकां जेजू बळी कोणा माय तुजे सरी. कर आमकां जेजू बळी. मोगाळ पुता सोवें आमकां बरे आशिर्वाद दी आमकां. भगवान क्रिस्ताचे परवे आमच्या देवा आमच्या आजमनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.